सुरुवाती गीत गाऊया 829 पेज 15. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भयणी भावानो, आज आमी व्हडे खोशेन भाग्यवंत आंकवार मारयेचो जल्म दीस समोर उमताव. आंकवार मारया पवित्र सभेची आवय, आमच्या दर एका क्रिस्ती कुटुंबाची आवय, तशीच आमची एक एकल्याची ती आवय. आज हे आमचे सगळींचे आवय खेरीत मान दिवंक आनी तिच्या वर्त्या देण्या खातीर बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक दिनवासूंक ह्या देव मंदिरांत आमी एकठांय जाल्या. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा मारयेची परजोळीत देख घेवन तिचे भाशेन जेजूचे पाटकावदार जावया. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो जल्म दीस समोर उमटना आज आमी आमच्या आवयांचो उगडास करता. सगळ्या आवयांनी मारयेचे शेगूण आपणावन दुसऱ्यांक बरी देख जावंक आपल्या कुटुंबान तेरसाचे मागणें दर दिसा करूंक आवयां आनी आवयपणाच्या बेसार आसात तांचे पासत मागुया. आमचे सर्गींचे आवयक बायलांकांनी सायबीण म्हूण उलो करून तिची आज परब आमी समोर उमताव. तर बायलांकांनी सायबिणीचे विनवणेन आमकां सगळ्यांक सुबाम कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी भरवून आनी बरे भलायकेन तिच्या आसऱ्याखाल आमकां सदांच सांबाळ म्हूण ह्या मिसांत कोतकोत्यान देवा लागीं मागुया.
आयज सायबीण मायचो चोल वोडा दोबाच्यान आनी कुशालकायेच्या उमाळ्यांनी आमी समोर ओमता आसतना आंकवार मारेच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया. आमकां सर्गेची आवय दिल्ली आसा आनी हीच आवय आमकां राखता सांबाळटा आनी आपल्या पुताच्या पावलांनी चलूंक आमकां एके भाशेन आदार दिता. तर मारिया पोडसोडीत देख घेवन तिचे भाशेन जेजूचे पाटलादारां जावया. हो विशय विचून काडलेलो आसा तर आमी खऱ्यांनीच जेजूची पाटलादारां कशीं चलूंक आमकां तिची देख तिचे विणवणेन करपा मागुया. आयची परब समोर ओमता बाबू फ्रांसीस ताचे तेसाव खातीर मागुया. तशेंच आयज सगल्या आमच्या आवयांचो आमी उगडास करता. आमची संवसारी आवयच्या देण्या पासत दिनवासुया आनी आवयक सदांच मान दिवंक आवयच्या उतरां काल चलूंक आमकां आनी खेरीत भाशेन भुरग्यांक शिकय म्हूण मागुया. तशेंच सर्गेची आवय आमकां जावन आसा एक नमुणो. तिचे भाशेन सदांच देवाची खुशी करूंक आमच्या जिवितांतल्यान तिचे विणवणेन करपा मागुया. आनी जायते फावो तो मान आमच्या आवयक आनी सर्गेच्या आवयक दिवंक ना देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातके सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत हांवें सदांच पार म्हणे सगळ्या विरोधांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen.
आमच्या जण एकल्याच्या आवयचो उगडास करुया. जिवे आसात जाल्यार ताका बरी भलायकी मागुया. मेल्यान ताका सासणाचें सूख मागुया. स्वर्गेच्या बापा, आमच्या सोडवंडाराक मनशां सैम दिवचे खातीर ओगोडे जाणवाईन आनी मोगान बागयो तांकवार मारयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्म दीस व्हडासो तोसान आमी समोरमता. तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवय फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन वावाडटान बोरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. मिकियाच्या प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. पूण तूं बेतलेहेमा एफ्रेता, जुदाच्या कुलां मदें तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मतलो. ताचो ओरोम न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्ल्या कालांचो. त्या पासत जी जल्मा हाडची आसा ती जल्मा हाडी पर्यंत सर्वेस्पर तांकां सांडून दितलो. उपरांत तांच्या भावा भयणांचो एक उरलोलो जमो इस्रायेलाच्या पुतां दुवांच्या एकवटान परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकून तो थीर रावतलो आनी आपल्या इंडांक चरयतलो. आनी ती भिरांती विणे रावतली. कित्याक तेन्ना थावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमाचेर पर्यंत पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटां. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटां. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद भरीत जावन म्हजें कालीज
साबाक सुरेश परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटा. सुरेश परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायोना गायतां. भोव व्हडट्या सुरेश पराच्या नांवाक स्तोत्रां सोदगितां गायतां. साबाक सुरेश परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटा. उद्गाराक सोद उबी रावया. संतोषाच्या उल्हासांनी सोरोंबुया सोगलीं आमी ओ जल्मा दीस आनंदाचो. निती आंकवार देवा मातेचो, जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रामाणीकपणाच्या सुर्याक मारयेन उदेजो केलो. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी, ताच्या आवयक मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें योजिल्लें आसतना ताका सपनांत सोर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सोर्बेस्परान बाकणारां वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चोली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल मुणगे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाटी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या पवमणीनो, आयज आमी आंकवार मारयेच्या जल्माची परब समोर ओंपता. जल्म म्हटल्यार आमकां सगल्यांक खुशालकाय. आमी व्हडा संतोशान खुशालकायेन आमचो जण एकल्याचो जल्माच्या दिसाचो उगडास करून जिविताच्या देण्या खातीर देवाक आमी दिनवासता, वाखाणटा आनी आर्गां दिता. आनी आयज सोदीकूच करून आयज साबीण मायच्या जल्म दिसा समयार आमी व्हडा संतोशान आनी खुशालकायेन हो आयचो दीस समोर ओंपता. त्याच बरोबर न्हयच आमचे सर्गीचे मायेचो आमी उगडास करता जल्माचो,
पूण आमचे संवसारी आवयचो उगडास करून तिच्याय देण्या पासत देवाक आमी दिनवासता. तर आयचो विशय आमी विचून काडला मारियाची पोरचोडीत देख घेवन तिचे भाशेन जेजूची पाटलादारां जावया. मारयेची देख आमच्या जिवितांत म्हटल्यार एके आवयची देख. जशें आमी सुरवातेक सोमात प्रार्थनांत आयकलां, देवान तिका खेरीत भाशेन वेंचून काडली देवाच्या पुताची माय जावं. हीच ती देवाची येवजण एक आंकवार चली कोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितले. इमॅन्युएल म्हणजे देव आमचे मोदें, ताका आमी नांव दवरतले. तो सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. तशेंच आयच्या पयल्या सोमात प्रार्थनान आमी आयकलां, तेणें न्हूच आमकां जल्म दिता ही आवय, आमकां आवयांनी जल्म दिला, पूण आमकां बावार्थान बोरवाशान मोगान वाडोवंक ती आमकां शिकयता. तिका जाय आमी भावार्थान वाडलेली, तिका जाय आमी बोरवाशान जियेल्ली, तिका जाय आमी मोगान जियेल्ली. ह्या शेगुणांनी आमी वाडलेली आनी ह्या शेगुणांनी वाडूंक तीच आमकां एके भाशेन आमची जण एकल्याची आकारणी करता. जण एकल्याक आमकां आकारून हाडटा. जण एकल्याक आमकां एके भाशेन आपल्या जिविताचे देखींतल्यान, आपल्या जिविताचे सादे जिविताचे चालींतल्यान, आपल्या साद्या जिविताचे ल्हानविकायेंतल्यान असल्या शेगुणांनी ती आमकां ह्या शेगुणांनी वाडोवंक आदार दिता. जेन्ना आमी तिच्या उतराकाल चलता, तिच्या उतराकाल जियेता, तिचो मोग करता, तिका मान दिता, तेन्ना ती संतोसता आनी खुशाल जाता. पूण जेन्ना आमी आमच्या आवयचें आयकना, तिका मान दिना, तिका लेखिना, तेन्ना घोडये ती दुखी जातली आनी दुखी आसता. ते दसूच कांय दीस फाटीं हांव एके आवयक सांगतालो, तुज्या भुरग्याचो जल्म दीस आसा न्हय? वय म्हणूंक लागली, जल्म दीस आसा. पूण आतांची भुरगीं ती म्हणटा वाडटा वाडटा तांकां पाखां फुट्टा. वाडटा वाडटा व्हडलीं जाता पाखां फुट्टा. आयज काल आमी अशेंच कितें पळयता कुटुंबांनी. जायते फावट भुरगीं वाडटा वाडटा वायट रस्त्यार पावता, वायट दोशीर पावता. जायत्यो आवयो घोडी आपल्या भुरग्यां खातीर दोखी जाता, रडटा आनी आपल्या भुरग्यां खातीर मागता. असलीच एक आवय आमकां मेवता, ती जावन आसा भाग्यवंत मोनिका, जी आपल्या पुता खातीर मागताली, आगोस्तिना खातीर. जेन्ना तो वायट रस्त्यार पावता आनी वायट रस्त्यार पावता देखून तो भावार्थ जायते फावट विसरून वायट रस्त्यार पावता तो पळोवन ती एके भाशेन आपल्या पुता खातीर मागताली. आनी हेच आवयचें मागणें, रोडणेचें मागणें, रोडोन दुखांनी मागताली देखून देवान तिचें मागणें आयकलें आनी ताच्या पुतान आपलें जिवीत नवसोल्लें, आपलें जिवीत बदल्लें. तर मारिया जावन आसा आमकां आयज पोरचोडीत देख. ती जावन आसा एका गोराब्याची राणी, गोराब्याची आकारणी करतली आनी गोराबो सांबाळटली जावन आसा ती राणी. तर हे आवयक आमी सदांच आमच्या कुटुंबांनी मान दिवंक जाय, आमच्या आवयचो मोग करूंक जाय, आमच्या आवयच्या उतराकाल चलूंक जाय. ती कांयच वायट शिकोवची ना, वायट दाखोवची ना, पूण ती सदांच आपल्या भुरग्यांचें बरेंपण सोदता आनी आपलीं भुरगीं बरे भाशेन वाडलेलीं, बरे भाशेन शिकलेलीं,
व्हड मनशां जाल्लीं ह्या संवसारान सगल्या आवयांक जाय ही तांची जावन आसा आशा आपलीं भुरगीं वयर सरलेलीं बरे भाशेन बावार्थान बोरवाशान मोगान वाडलोलीं तरोच तो जावन आसा एके आवयचो हुस्को आनी ह्या आवयचें एके भाशेन जिवीत आख्खें ती आपली भुरग्यां खातीर जोरोयता कितले त्याग कोत्ता भुरग्याक संवसारांत हाडूंक भुरग्याक वाडोवंक आनी भुरग्यांक व्हड मनीस ह्या संवसारांत करूंक तरे भाशेन आमच्यान म्हणून येता एक आवय जावन आसा व्हडल्यांतलें व्हड जबाबदारी आसलेलें आवयचें काम आवयचें कार्य तर आमी केन्नाच आमच्या आवयक विसरूंक जायना साणूंक जायना पूण आमच्या आवयचो सदांच आमी मोग करूंक जाय आनी आमी आंकवार मरे सवें पळयता ती देवाची माय जावनूय देवाच्या पुताची माय जावनूय आपल्या पुताच्या आकारणेंत वांटो घेता ताच्या जिवितांत वांटो घेता जेजू खातीर जायते त्याग कोश्ट ती सोंसता तिच्या जिवितान आमी पळयता 7 दुखी जेजूच्या जिवितान जेजूचो सांबाळ करूंक परामोस करूंक तेणें दुखी कोंती भोगच्यो पडल्यो आनी सगळे ताणें जेजूक संवसारांत हाडूंक आनी वयर काडूंक जायते त्याग केले जायते कोश्ट सोंसले आनी शेकी आपल्या पुताचें मरण पर्यंत आपलेच वेगेन घेवन एके भाशेन पुताच्या कुर्सा मोडी ती उबी आसली ताच्या कोश्टांनी तिणें वांटो घेतलो देखूनच जेजू ह्या जल्माकूच हाडूंक न्हय जायत्यो आवयो कश्टतात 9 म्हयने आपल्या कुसव्यान भुरग्याक सांबाळता जल्म दिता आनी ताची आकारणी करूंक ताका वाडोवंक कितलो भार घेतात कितली जबाबदारी घेतात आनी हे खातीर आमी आवयची तोखणाय करूंक जाय कितले आमी घडये आमच्या आवयांक शाबासकी दिता दिनवासता वाखाणटा वो एक उत्तेजन दिता एक बरें उतर दिता जेन्ना ती आमचे खातीर इतले त्रास कोस त्याग करता म्हूण ओळखून घेता गाय वो टेकन फॉर ग्रांटेड कोत्ता ती तिका आमी हात बोड घालून आदार दिता गाय तिका आमी आदाराची जाता गाय तर आयज आमी आमच्याच जण एकल्याच्या कुटुंबाचेर नदर मारून आमची आवय सवें कसलो मान आमी दिता कसलो मोग आमी दाखयता कोण भाशेन आमी तिका खुशाल दवरूंक वावुरता गाय हे आमच्या आयच्या दिसाच्या ह्या आधुनीक काळाच्या भुरग्यांनी भियाडचें कित्याक जायते फावट आमी आवयचे कोश्ट आवयचें दूख आनी आवयचें सॅक्रिफीस त्याग आमी विसरता तर आयज आमी आंकवार मारेची देख घेता आसतना जेजूची पाटलादारां कशी जियोवंक आवयक फावो तो मान दिवया आनी तशेंच आयज आमची सर्गेची आवय म्हणटा तो सांगीत तें तुमी करात जेजूक जाय तें जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाक मानता ते भाशेन आमचें जिवीत जिवंक वावरुया आनी हे तरेन भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान जिवंक आमी खऱ्यांनीच देवाची भुरगीं आनी एके आवयची भुरगीं कशी ह्या संवसारांत जिवंक वावरुया तर तिचीच देख आमी घेवया तिची ल्हानविकाय तिची खालतीकाय देवाचे कुशेक ती राजी जाली आनी देवाची कुशी आपल्या जिवितान मानून घेतली ते भाशेन आमी देवाची कुशी पळोवंक वावरुया आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान देवाचे कुशे प्रमाणे चलून खरेपणी जेजूची नीज पाटलादारां कशी जियोवंक आमकां सगल्यांक सायबीण मायचे विणवणेन कृपा आनी बोड मागून घेवया आयच्या दिसा तिच्या जिवितान आमी तिच्या देण्या पासत आमी स्वतोचता आमच्या जिविता वरवीं
तिका आमी सोंतोच हाडुया आनी कुशाल दवरुया आनी कुशाल करुया. उबी रावुया. आयज आवयच्या देण्या पासत देवाक 3 वाजताना आनी सर्गेच्या आवयच्या देण्या खातीर सोंतोसतना कोरीन जेजूची पाटलादारां कशी जियोंक आंकवार मारेची देख आमच्या जिवितांत घेवन भावार्थान बोरवाशान मोगान आमचें जिवीत जियोंक सायबीण मायचे विणवणेन आमकां कृपा आनी बरी भलायकी मागून घेवया. आमच्या पोवी सभेच्या फुडारी जेजूचे नीज पाटलाव करूंक देवाचे पोरचेक नमुनो आनी सुफलता जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आंकवार मारेच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार तिचो एक गूण जो पाटलता तो म्हणल्यार ती देवाक आपल्या जिवितान फावो तो आनी पयलो जागो दिलो. तर आमी तिची देख घेवन देवाचें उतर वाचून नियालून आनी मागण्यांनी थीर रावंक अशें जेजूचे खरे पाटलादार आमी जावंक आमकां देवाचो आदार मागुया. आमी आमच्या खासगी जिवितान फकत आमच्या जाणवायेचेर आनी बोल्याचेर पातळ न्हू पूण आंकवार मारेचे भाशेन देवाक जाय ते भाशेन आमच्या जिवितान पावल मारूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आयज वालांकनी सायबिणीचे पोरबे सोम्यार आंकवार मारयेचे विनोनेन आमचे फिरगोजेन रावतल्या दर एका फिरगोजकाराक दर एका कुटुंबाक परदेसान आसलोल्यांक पिडेस्तांक आनी कोश्टवतोल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. आयची परब बरे भाशेन समोरोंबूंक आमकां आदार दिला. फ्रांसीस फेर्नांडीस बाबू तर ताका वालांकनी सायबिणीन सुभम कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी भरूंक बरे भलायकेन सांबाळूंक आनी सगळे आवडे शार्ती पावूंक देवा लागीं मागुया. ओगेच रावून ह्या वेळार आमच्या आवयचो उगडास करुया. जिवी आसलेल्या आवयक मान रेस्पेद दिवंक मेल्ल्यांक सासणाचें सूख मागुया.
वालांकान सायबिणी बरे भलायकेची सायबिणी सगल्यांक आमकां बरे भलायकेन राख आनी सांबाळ आनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक तुजे विणवणेन आमकां कृपा आनी आदार दी हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. भेटवणेच्या वेळार गायन गावया C43 पेज 46. म्हज्या बाबा म्हणीनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आरवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. हो मोगाड बापा व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यान आमचे मनशां सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवार पोण इबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सोर वोंडाण्यांतली निवारूं दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचें जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओयोचे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सोर काड्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्मल्ले नित्यांक वारमारीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणेक प्रकाश ताणें संवसाराक फांकुयलो तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगलो तोलबार तुजे तर मोहिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान
आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणेक कोराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतले. हे म्हज्या ग्लासाक करात. बाबाळताचो गोट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. एड्रियानाची काकूत कर म्हूण आमी मागता. तांकां आनी तुजे सागोतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोटजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. जायते रोडटेल्या आवयांची दया कर म्हूण मागुया. जायत्यो आवयो आपल्या पुतां धुवा खातीर दुखांनी मागतात, तांची मागणी पावो म्हूण देवा मुखार मागुया. तशेंच एलिस्टर बाबूचो चेडो तो हातुन्नार आसा, ताचे खातीर मागुया. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, बागयोन धर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरमोन्नन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमचे सर्गेचे आवयक मान दिवंक तिचे भाशेन जेजूची पाटलावदारां कशी जिवंक आमकां सगल्यांक सायबीण मायचे विणवणेन त्याच बापाचो आदार मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेन बुडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी पोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर बागांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान भावपणान शांती दिवया. संसाराचे
घोवात चोली गोरबें जातेली आनी एका पुताक जोन दितेली जेजू म्हूण ताका नांव दवरतले होच तो जेजू आमचो सोडवणदार ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कुमियाच्या वेळार आमी गायन गायतल्यो D26 पेज 61.
जेजू आमच्या काळजान आयला दिनवासूया अर्गां दिवया आनी आमच्या आवयाचे देण्या पासत दिनवासूया. गायन करुया E12. प्रार्थुया. प्रेमेच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली बागयो तांकवार मारिया आख्या संवसाराचो बोरमाचो आनी मनशाचे सोडवणेचे फांते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी सतत बरीत काळजान तिचे वरवीं मनशां सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उण्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक कोत्रेकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जियोंक सोमेस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुताक जेजूचे नांवी. बसूया. सगळ्यांक तुमकां आयच्या दिसाची पोरबी दिता. सायबीण मायचे जल्म दिसाची तिचे देणे पासत देवाक आमी दिनवासलो वाखाणलो. तशेंच आमचे सुर्गेचे आवयचो उगडास करून तिचे विणवणेन आमकां आदार मागलो. जेजूची नीज पाटलादारां कशी जियो तशेंच आमचे संवसारी आवयचो उगडास करून तांच्याय देण्या पासत आमी दिनवासता. आयज मदर्स डे केक कातरूंक केक हाडूंक ना आमी, केक वांटलेल्या तिच्या बर्थडेचो. पूण आयतारा दिसा जेन्ना दोतोनीचीं भुरगीं
हांव मदर्स डे सेलेब्रेट करतली त्या दिसा आमी घोडे केक कातोतल्या खेरीत भाशेन आमचे दिनवास फ्लोरा डिसोजा आणि आयचो सेवादोर तयार केला ही सेवादोर्माची मांडावळ तयार केल्या आनी सगल्यांनी बरे भाशेन वांटो घेतलेल्यांकूय शाबासकी दिता तशेंच मोनिका जॉर्ज नॉर्मनाची गोरकान बरे भाशेन सायबिणीक न्हेसयल्या आनी वर्साच्या वर्सा ती न्हेसयता तर तिकाय आमी दिनवासता बरे भाशेन ही सायबिणीची मुर्ती न्हेसयल्ले खातीर तिचे उपकार आमी आठयता तशेंच आयच्या दिसा ह्या आल्ताराक नवे ऑल्टर क्लॉथ घातलेले आसा ऑल्टर बरे भाशेन सायबिणीचेच नांवांक केले आयच्या दिसाक तशेंच टबरनॅकलाक कावर केला तेंय सायबिणीच्या बरोबर सगळे मॅचींग केल्लें आसा तें जावन आसा आमचे फिएल ब्रागांसा ताका आमी शाबासकी दिता आनी दिनवासता ओगेपणान तें कोत्ता सगळे जायते ताणें इगोचेक आल्ताराचें डेकोरेशन करून दवरलां अमके दिसाक मेवता पळय तशें घालता आनी लागता तशें सेवाधर्मीक प्रमाणे तर ताकाय आमी दिनवासता तशेंच ही आयची मांडावळ सेवाधर्मीक समितीच्या हातान घातलेली जायतीं जाणां वावुरल्यान आमचे जेनेट मुखी सेवाधर्मीक समितीचे नांवांत वावुरता तशेंच रिता ग्लोरिया कोण कोणें आदार दिला आनी आदार केला आयचो दीस आनी ही परब बरे भाशेन समरोमूंक ताका सगल्यांक दिनवासता आनी उदीक करून जेनेट वावुरता सगळे आल्तार घालून तयार करूंक आपल्याक जाय ताका भागाक घेवन ताका सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच कोणाची वक्लां मेवल्या दोळ्यांक घालपाची थिंगा कुस्सा कोणें पडलेली आसली हाडून दवरलेली आसा कोणाची वक्लां ना जाल्यार व्हरोंक येवं येता साकिस्तीन तशेंच सिमित्रीन कोणें हाडां काडल्या आनी थंय दवरल्या इगो सिमितोर साफ करता आसतना हाडां आसा कोणें ती दवरल्या वा आपल्या गोच्छांची दवरल्या जाल्यार कोणच्या एका बुरकान घालून दवरची वा दोब्यान घालून दवरची ही शिमितीन उडोवची न्हय मेल्ल्या हाडांक पर्यंत मान दिता आमी शिमितीन घालता मागीर नीच घालता कोणें कोणाचें काडून दवरल्या जाल्यार तांणी ती काडून बरे भाशेन जाग्यार दवरची ल्हानशी चोतराय आयतारा दीस आमी फॉर्मली मदर्स डे म्हणून सेलिब्रेट करतले आनी त्या दिसाय आमी केक कातरतले आनी आमच्या आवयंक आमी मदर्स डे आनी वीश करतले पूण आयज तुमी कोण मिस जाल्या उपरांत घरा वयचे न्हू सगल्यांनी कॉरिडरान येवचे आयचे जे आमचे फेस्ताचे प्रेसिडेंट आसा तेणी केक काडल्या आनी एक केक आमी कातरतले सगळ्या आवयांक सांगाता घेवन आनी लोकांकूय वाडटले तर सगल्यांनी भाग घेवचो कोणेन घरा वयचे न्हू मिस जाल्या उपरांत थँक्यू उबी रावया कोयराकूय हांव दिनवासता बरे भाशेन गायन करून ह्याची फेस्ताचे मीस सोबयले आनी बरे भाशेन वांटो घेवंक आमकां आदार केल्ल्या खातीर वाजयतल्यांक गायन करतल्यांक सोर्बेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा शेवटाक गायन गावया वालांकानी सायबिणी तूं गे आमची राणी I
तुझ्या भुरग्याची मागणी आम्ही मागता माये आमचे हात जोडून बेसांव आमचे गांव तुझे हात उखलून आम्ही मागता माये आमचे हात जोडून बेसांव आमचे गांव तुझे हात उखलून. Requesting everybody to please, once more requesting you all not to go home, to just spend some few minutes in the corridors for some fellowship. Okay, thank you.